Hallelujah, 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 hallelujah. महिमा तुका देवा बापाक, महिमा तुका देवा बापाक, महिमा तुका जेजू क्रिस्ताक, महिमा तुका जेजू क्रिस्ता, महिमा तुका पवित्र आत्म्यांक. महिमा तुका पवित्र आत्म्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. Book of Revelation, chapter 4, verse 8 to 11. चारूय जिवे रोसना एक एकल्याक सो पांकोटे असले आनी तांकां सोर बोंदी भायल्यान आनी भितरल्यान खूब दोळे असले. दीस आनी रात थांबोन आसतना ती रोसना अशें गायत असल्यो. पवित्र 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 सुर ईश्वर देव, सुर पदवीदार तो आसा, तो आसलो आनी तो येवचो आसा. जितली पावडी त्यो रोसना सिंहासनार बसलो आसा आनी सदां सर्वदां येता ताका मोहिमेची स्तुती दिनवासीची गितां गायताल्यो. तितली पावडी 24 जाणटे सिंहासनार बसलो आसा. ताच्या पांयां पडटले आनी सदां सर्वदां येता ताची पुजा करतले. आपले मुकुट सिंहासना मुखार उडोवन ते म्हणटले, सुर ईश्वरा, सुर ईश्वरा आमच्या देवा, सगळ्या वस्तूंच्या रोसणार तूं. तुजे कुशीक ते सगळे रुचून आयल्यात आनी तूक लागल्यात देखून तुजी पदवी ओळखून सगळ्यांनी तुका महिमा आनी भोवमान दिवंक फावो. तूं तो येता तो देव, तूं तो सर्ग आनी संवसाराचो रोसना. तूं तो सोर पदवीदार मरणाची पातकाची पिडेचेर सैतानाची देंवचाराची जुयत वेल्लो मोजो देव. हांव तुका नमान करता. Be me.
예수 소민디 바와탄 도니디 मनची पाकाची जुईत वेल्लो देव मरण पूर्ण जीवन दिमी हांव मोडटा दिमी हांव मोडटा जिबेन परगोडटा Tu Jesu Cristo, nosso Deus. Tu Jesu Cristo, nosso Deus. Shir la 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 la. Tu Deus manusia mata, cilang sobe bhatta manusia mata. Tu melang sun kelai manusia mata. Tu melang cipat kecil. पिढेची रिक्सुरपणाची जुईत वेल्ले देव सगळ्या काळोखाची जुईत वेल्ला जिवाडाचो बिलीव एंड सी द ग्रेट ग्लोरी ऑफ गॉड बाबा दूर आणि तू देवाची मोठी महिमा पळतली हे वेळार माझा बाबात वाढोय दुनिया वेळार माझा बाबात चढोय दुनिया तुका मान करतना तुझे मुखार सत्संगी पडटना दुनियाच्या दुनिया रायच्या राया हे वेळार म्हाका सुटका दी हे वेळार तू देव म्हणून तुझी सुटका दी For you is nothing is impossible. जलगी घडना असणे काहीच ना दुनिया तू सगळे करू शकता तो देव म्हणून स्वत म्हणता हाल 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 Shirley, 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 Shalom, Shalom, मरण पुनर्जीवन झालं माझं ते मरण पुनर्जीवन झालं माझं
Akasu Putta Jibin Purgutta Jibin Purgutta Tu Jesus Christ Masudi Tu Jesus Christ Open for us, all the people under the conditions of evil power. Right now, we have power pour upon each and every mind and heart and soul. We surrender. God up kapori 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 kadoshi 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 Adonai al shalom al kemesh kadosh kadoshi al kadoshi Adonai 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 shalom 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 niri 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 la 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 Hale, 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 hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We worship you. We adore you, God, you mighty Lord. तुमसे देव तुमसे धुनी तुमसे गति संसार रमण सत मनता हाले 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Yeshua, 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 hallelujah, hallelujah. Open your heart and mind and soul to God. Jamon Kalis good and Atma Devak Samarpan Puriya Shri Di 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Halle, 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 hallelujah. Yeshua, 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 Yeshua. Hallelujah, Lord, I believe you are my God, you are my Lord, you are my shepherd, you are my rock, you are my fortress, you are my joy, you are my salvation, you are my everything, oh Lord, I surrender, you are my Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
हालेलुया 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 भावनान भयणो जेजू देव जेजू जाय जाणां स्वत मानिनात जेजू देव म्हूण जाय जाणां स्वत तुम्ही मानतात प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 जाय जाणां जेजू मनीस जाला म्हूण स्वत मानिनात जेजू मनीस जालो म्हूण स्वत माननात तुम्ही स्वत मानता जेजू मनीस जालो म्हूण प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 जायते जाणां जेजू मनीस जालो म्हूण स्वत मानिनात तितून एक थोडे बिलिवर्स सॅक्ट आहात ते जेजू मनीस जालो म्हूण स्वत माननात जेजू मनीस जालो म्हूण खंयची परब आमी मनयता जेजू मनीस जालो म्हूण खंयची परब आमी मनयता 25th कसली परब मनयता जेजूच्या जल्माची जेजू मनीस जालो म्हूण जेजू देव मनीस जालो म्हूण आनी खंय जल्मलो खंय तें बेथलेहेम बेथलेहेम म्हळ्यार कितें हाऊस ऑफ ब्रेड हाऊस ऑफ ब्रेड उंड्याचे घरान उंड्याचे शारान सर्गीचो उंडो कितें जालो जल्मलो हालेलुया 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 जाय जाण आमचे कन्फ्यूज जातात हा जेजू देव म्हूण कोण सांगता बोळ मारतालो म्हाका फुरसाण मारता आसतना बापा बापा म्हाका पाव तो देव तो रडटालो देव जर देवर कित्याक रडटालो तो खुर्सार मारलो आनी ताका हिड्यान ताका नाच केलो खंय पुडयलो म्हूण कोणा खबर अशें जाय ते मनीस सांगोंक भोंवतात आनी आमकां वळख ना आमकां कोणाची देवाची पूण आमी मागीर कितें सांगतलीं आं ओके अशें आं पयत उत्सव काड म्हणटात ती रोखडाच बाबणू पवीस सभेची शिकोवण कितें शिकयता तें आमी एसा नियाळटा पवीस सभा जेजू विशीं कितें सांगता जेजू विशीं सांगता तें म्हणल्यार जेजू देव आनीक मनीस जेजू देवूय बी आनीक मनीसूय बी आं ओके बरें तशें जाल्यार वोत हे सायडीन मनीस हे सायडीन वोत देव अशें ओके हांगासान देव सकयलो पाट हिंगा सकयल आख्खी कूड आसा ती मनीस अशें ना अशें बी न्हू आं 50-50 आं एक दोळो देवाचो एक दोळो मनशाचो अशें ना बाबणू ओ मिस्तेर देव उजवाड एका संताचो तिसरो मिस्तेर कितें संतोषाचो तिसरो मिस्तेर कितें आं आंकवार मारीन देवाच्या पुताक जल्म दिलो हुंय बेल्ल्या शहरान गोरवांच्या ओ मिस्तेर गुट्टो आमकां वोत तकली केली वोत ब्लड एश गायलें ओ गूट आमकां सजमोना गूट ओ मिस्तेर म्हळ्यार आमकां मिस्ट्री वी कॅनॉट अंडरस्टँड आमकां पूर्णपणे ती सजमोना म्हणून जेजू 100% देव आनी 100% मनीस 50-50 न्हू
50 ए साइड 50 ए साइड 50 ना जेजू 100% देव आणि 100% मनीस. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. पुढे कोणे सांगले जेजू देव म्हणून कोणे सांगले तुमका? कोण सांगता ते माय सांगतलो. हा जेजू देवूच जेजू मनीस न्हू. नाताळांची परब कित्याक मनोवपाक जाय अशें दोनी वाटेन लोक भोंवतात. समजलें न्हू. थोडे म्हणटा जेजू देव न्हू, थोडे जेजू देवूय न्हू आनी मनीसूय न्हू, तो कोण जाणा अशें बी सांगूंक भोंवतले आसात. तांचे खातीर पयलें आमी नियाळ करुया जेजू देव. जेजूचें पयलें सैम कितें? देवीक सैम, देव तो. जेजू देव म्हूण कोण सांगता? कोण सांगता? जेजू सांगता. कोण सांगता? जेजू सांगता हांव देव म्हूण. जेजू आपुणूच सांगता हांव कोण म्हूण? देव म्हूण. हो तो सांगता तशें न्हू. जेजू सांगता आपूण कोण म्हूण? देव म्हूण. आनी जेजू तो देव न्हू आसलो, जेजू खुर्सार मातशें नासले. पण पयलीं वच बाबू न्हू जेजू देव म्हूण ताका खुर्सार मारलो. जेजून आपूण देव म्हूण कोणाक सांगलें? फारिजेवांक सगळ्यांक सांगलें. आनी त्या काळार बाबू न्हू कोणें देवा विशीं कितें उलयत तांकां जिवेशी मारतले. कितें कोत्ताले? देवा विशीं कितें जर आड उलयत तांकां कितें कोत्ताले? जिवेशी मारताले. देवाचें आड उलोवंक जायनासलें. आतां जेजून देवाचें आडूच न्ही, आपूण कितें म्हूण सांगलें? देवाचें आड जालें ना. फाल्यां हांवें आमचे समज एक आमचो प्रेजिडेंट आहा. फाल्यां आमचो प्रेजिडेंट आहा पूण हांवें काडलें आनी सांगलें हांव प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया. त्या प्रेजिडेंटाचें आड जालें ना. म्हणटरी तेका लागून जेजून देव म्हूण सांगलें आनी देवाचें आड जालें. आनी ताका लागून ताणें देवाचें आड पातो केलें. तो आपणाचो देवाचो पूत म्हूण सांगता. हें सांगता देखून जेजूक फारिसेवांनी कितें केलो? सजमले कित्याक मारलो तो? आमी जाय जाणां म्हणटा आमच्या पातकां खातीर मेलो, आमगे पातकां खातीर मारलो ना, आमच्या पातकां खातीर मेलो ही दुसरी गजाल. पूण जेजून आपूण देवाचो पूत म्हूण सांगलें. आनी कोणूय देवाचेर उलयत, देवाचेर जे कितें उलयत तांकां कितें कोत्ताले? खुर्सार मारताले, जिवेशी मारताले. एक कारणाक लागून एक कोणी देवाची आड ब्लेस्फमी म्हणटा आमी इंग्लीश भाशेन. ब्लेस्फमी म्हणजे देवाची आड पातक करी जाल्यार ताका खुर्सार किडयतले. आनी दुसरें कोणूय पोदवार करी जाल्यार, प्रॉस्टिट्यूशन करी जाल्यार फातरांनी जिवेशी मारताले. पण जेजूक खुर्सार मारलो कितें म्हूण सांगलें म्हूण? आपूण देव म्हूण सांगलें म्हूण. समजलें. आनी जेजू हे देवाक सगळी पदवी आसा सर्गार आनी संवसाराचेर. ताका कितें आसा? जेजूच्या हातान ही पदवी दिल्या. देवाची पदवी ताच्या हातान आसा. तो देव देखून देवाची पदवी. फाल्यां समज हांव तुमच्या घरा येयलो, मसेन गोड्डोऱ्यां काळीज. फाल्यां मसेनाची जायतीं भाटां आसात आनी मसेनाच्या घरान येयलो आनी म्हाका म्हणलें तुज्या घराचो म्हाका अधिकार आसा. अशें हांवें समज मसेनाक म्हणलें, मसेन कितें म्हणटलें? ना म्हणटलें. कितें आहा तुजे लागीं? म्हज्या घराचो तुका अधिकार आसा. तूं म्हजो कोण? विचारचें ना. विचारतलें वो विचारचें ना. फाल्यां ताजो चेडो येयलो आनी विचारलें मामी म्हाका ह्या घराचो अधिकार आसा. म्हजे लागीं ताका दाखोवंक कितें आसलें कांय ना. फाल्यां ताणें ताच्या पुतान आयलें आनी विचारलें ह्या घराचो म्हाका कितें आसा? अधिकार आसा. पुतान म्हणलें तुका अधिकार आहा कितें आहा? तो रोखडो बर्थ सर्टिफिकेट हाडटलो. वय ना. कितें तें कोणें डॉक्युमेंट आहा? मुकोडे कितें आहा? कांय ना. पूण जेजू देवाचो पूत म्हूण ताचे लागीं सर्ग आनी संवसाराची पदवी आसा. जेजू देवाचो पूत,
देव म्हूण ताचे कडेन कितें आसा सर्ग आनी संवसाराची बायबल उक्तें करात मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्स 18 मातेवाची शुभवर्तमान 28 आविसूर वळी 18 मेळला मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्स 18 जेजू देवाचो पूत म्हूण ताचे लागीं सर्ग आनी संवसाराची कितें आसा पदवी आसा पळया पेज नंबर 1822 कोण वाचता 28 28:19 म्हणटोच वचून सगल्या राष्ट्रांक ना 18 जेजून फुडें सरून म्हणलें जेजू फुडें सरून आपल्या शिसांक स्वर्गार वचचे आदीं कितें म्हणलें आयकात बरी करून स्वर्गार आनी संवसारार देवान म्हाका सगलो अधिकार दिला संवसाराचो आनी सर्गीचो म्हाका कितें दिला देवान हांव तो ताचो पूत दुसरे कोणाक दिवंक ना पूण जेजू अधिकार आसा देवाच्या पुताक अधिकार आसा मसेनाच्या पुताक मसेनाच्या घराचो म्हाका ना तुमकां आसचो ना सजमलें पूण जेजू देवाचो पूत आनी जेजू देव मुखार पळोवया मॅथ्यू चॅप्टर 26 वर्स 63 26:63 पूण जेजून जाप काडली ना आनी पुरोम यज्ञिकान ताका म्हणलें पोरोम यादनिकान जेजू कितें म्हणलें लोकांनी पळयात हांगासर पळयात ओके कंटिन्यू जिव्या देवाच्यान हांव तुका हुकूम घालतां सोपूत घे आनी आमकां सांग क्रिस्त तूं देवाचो पूत तूं पोरोम यादनिकान ताका विचारलें तूं क्रिस्त सर्वंडार तूं मसाया तूं जिव्या देवाचो पूत जाल्यार सोपूत घे आनी कितें कर आमकां तूं कोणाचो पूत जाल्यार देवाचो पूत मागीर आनी जेजून कितें म्हणलें जेजून ताका प्रतिपाल केलो तुवेंच अशें सांगलें तर हांव तुमकां सांगतां हांव देवाचो पूत आनी हांव देवाचो पूत म्हणून हांव सांगतां आनी तुवें सांगलें हांव कोणाचो पूत म्हणून देवाचो पूत मागीर मनशाच्या पुताक देव पदवेच्या उजव्या हाताक बसलोलो आनी सर्गीच्या कुपां वेल्यान आयलोलो तुमी देखतल्यात स्वर्गार जेजूचो जागो संवसारान न्हय जेजूचें सासण्याचें आमचें घर हूंय स्वर्गार म्हणून जेजू देवाचो पूत ताजी सवी देव सैम आसलें हालेलुया 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 देव बाप आनी देव पूत हांव मी एक म्हळ्यार कितें हांव देवाच्या सैमाचो हांव कोणाच्या सैमाचो देवाच्या सैमाचो जॉन चॅप्टर 10 वर्स 30 जुवाची शुभवर्तमान 10 आविसूर वळी 30 जॉन चॅप्टर 10 वर्स 30 बाप आनी हांव एक 10 वर्स 30 हांव आनी बाप एक सजमले न्हू हांव आनी बाप एक एक म्हजी सैम कोणाची देवाची सैम पण बाबा न्हू
जेजून सांगलें हांव कोण म्हणू देव देव. म्हणून. आतां दुसरी वस्त जेजू देव म्हूण सांगपाक ती म्हळ्यार जेजूच्यो मिलाग्र्यो, जेजून केल्ल्यो मिलाग्र्यो. जायते फावटी सांगता आमच्या आना बाय म्हणटाले फकत आंब्याची खबर सांगत म्हणून. बरे आंब्याक बरे आंब्याच्या झाडाक बरे आंबे जातात. जेजू देवाचो पूत देखून जेजूचे जिवीत जेजूचे मिलाग्र्यो सांगता तो देवाचो पूत म्हणून. पळयात जेजून मेल्ल्यांक कितें केलें, जिवोन केले, कुड्ड्यांक कितें केलें, दोळे दिले, बेऱ्यांक कितें केलें, कान दिले, आनी ताणें म्हणलें हांव तुका सांगता, हांव तो देव, हांव तुका सांगता तूं बरो आसा वो तूं नितळ आसा. हांव सांगता म्हण हांव कोण जालो, देव. दोतोर अशें अशें सांगतात म्हण हांव दोतोर न्हू, पळय ना. हांव डॉक्टर सो एंड सो तुका सांगता म्हळ्यार कितें जालें, आय एम अ डॉक्टर. हांव देवाचो पूत तुका सांगता उठ, आनी तो कितें जाता, उठता. दुसरी वस्त जेजूची मिलाग्र्यो, जेजून मिलाग्र्यो केल्यो ते बाबाच्याच नांवान न्हय पूण कोणाच्या नांवान, आपल्या नांवान आपले पदवेन केल्यो. काय देवान ताका स्वर्ग आनी संवसाराची कितें दिला, पदवी दिल्या, अधिकार दिला. मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 3. माथेवाची वर्तमान 8वा आविसूर थंय जेजू आपले पदवेन 8 वर्स 3. मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 3. तू आसा न्हू या जेजून आपलो अवचित टू आसा स्टार्ट कर. अवचितूच वर्स 2 ऑनवर्ड. आवचितूच एका कोडकारान लागीं सरून ताका नमस्कार केलो. कोडकार तुमकां जायत पाट उडगास करता. कोडकार म्हणल्यार तेका आनी कसलोच बरो जावपाचो भरवसो ना, ताका फक्त मरोंक सोडटाले. घरान तांकां जागो ना, ना, त्या मनशां मदें तांकां जागो ना. ना. कोविडान लेकून मनशां मदें आमी तांकां हाडटा. हे कोडकारांक म्हण तांकां कोणूच पळयनासलो. ही सुणी, कोले, वाघ, शिव लेकून पळयनासले. जनवरां रानान सोडटाले कितें जावंक, मरोंक. हे कोडकारांची सावळी आमचेर पडप म्हणल्यार आमी बी अपवित्र जातले. तांचो आवाज आमच्या कानार पडलो जाल्यार आमचे कान बेरे जातले आनी मेळे जातले अशें मनीस चिंतताले. आनी ते कोडकारांक समज कोण मनीस दिश्टी पडला ताणें पयस रावन म्हणूंक जाय हांव मेलो, आय एम अनक्लीन, हांव अपवित्र. हे सायडीन येता तो अपवित्र अशें ताणें करूंक जाय आसलें. असलो कोडकार जेजूक ताणें नमस्कार केलो आनी कितें म्हणलें, आनी म्हणलें सायबा तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. म्हज्यान हांवें खंयचेय दोतोराशी वचूं, कसलेंय उदक घेवं, कसलेंय वखद घेवं, कितेंय करूं, हांव नितळ जावपाक ना. म्हाका नितळ करपाक आनी कोणूच ना. कोणा लागीं पदवी ना, कोणा लागीं पदवी ना, पूण ती पदवी कोणा लागीं आसा, जेजू लागीं. जेजू लागीं आसा. तूं देवाचो पूत तो. आनी तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका कितें करूं येता, बरो करूंक तुका जाता. जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूं येता. हालेलुया, हालेलुया, हात उबारी. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूं येता. तुजे लागीं आसा, जाचे लागीं आसा ताचे लागीं मागूं येता. वय ना, जाचे लागीं कांय ना ताचे लागीं मागून कसलो फायदो. तुमगे शेजानीगेर कोणी तुमचे बांयचें उदक सुकलां आनी शेजानीगेर बी बांयचें उदक, शेजानी आगो बाये म्हाका इल्लें बांयचें उदक दी गो म्हळ्यार उदक मेळटलें ना.
जांचे घरांनी उदक आसा तांगेर मागचें पडलें आनी तेंचे मागता आसतना कितें मागचें पडलें म्हाका उदक दी म्हाका उदक दी म्हणचें पडलें कितें म्हणचें पडलें कशी मागतले तुमी आगो बाय आमगे उदक बांय सुकली भुरगीं उपाशें आमी हांव नको आतां कितें करता तें मातशें जातल्यार इल्लें उदक दितलें बरो उपकार जातलो इल्लें उदक दिल्यार आमकां उपकार जातलो बरे भाशेन मागतली कित्याक तेंगेर उदक आसा म्हूण तेंगेर उदक ना तुवें रडलें मागलें तुजी दुकानचेर उदक जातलें म्हणटा बाबा न्हू हो मनीस जेजू कडेन मागता सायबा तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक सगळीं बरोबर सायबा सायबा तुका तुका जाय जाल्यार जाल्यार तुज्यान तुज्यान म्हाका म्हाका नितळ नितळ करूंक करूंक जाता जाता सायबा सायबा तुका तुका जाय जाय जाल्यार जाल्यार तुज्यान तुज्यान म्हाका म्हाका नितळ नितळ करूंक करूंक जाता जाता बाबणो काय बरी उतरां पळय ताची कडकार तो देव मंदिरान येवंक जायना आसलें अशें देवाचें उतर आयकूंक बी मेळना आसलें कोणाची खबर आयकूंक मेळना आसली कित्याक ताका रानान एकसुरो रावूं पडटालें सजमल्यान कितें घडटा संवसारान ताका बाबड्या कांय खबर ना येता तो दीस आनी केन्ना वाग शिव हायत आनी केन्ना हात पांय ते किडे पडत घाय पडत आनी ते सगळे स्केलेटन्स आहेत म्हूण सांगूंक ते स्केलेटन पडत आसतले आवय तेजो खंय स्केलेटन पडला आयज आमची कुडी लोक हाडून आमी पुरतात थोडे पुड्यो हांव नको कोविडा हितून थोडे न्हय तेतून उडयल्यो अशे परिस्थितीन तो जेजूची देव म्हूण मानून घेता तुजे लागीं म्हाका नितळ करूंक तुजे लागीं म्हाका बरो करूंक तुज्यान जाता म्हूण हांव सोत मानता तूं देवाचो पूत म्हूण हांव सोत मानता आनी जेजू हांगासर कितें म्हणटा तें आयकात कंटिन्यू जेजून आपलो हात विस्तारून ताका लायलो तेका ना हात लावपाचो लायन जायना आसलें लावपाक तेका हात लायत जाल्यार तेका हात लायता तो मेडो जातालो सजमल्यान ताका कोण हात लायता तो कितें जातालो मेळो जाता ओ पवित्र जातालो म्हूण तेणें तेजी सावळी म्हजेर पडप म्हळ्यार हांव ओ पवित्र जावप ताचो आवाज म्हज्या कानार पडप म्हळ्यार हांव ओ पवित्र जावप आनी तेका हात लावपाचो पूण देवान हात लायलो कोणें हात लायलो जाय ती बाबडे आमकां हात लावपाचो न्हू आमी पातकी गातकी वचकूत पूण देव कितें कोत्ता हात लायता हालेलुया 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 मनीस घोडे आमचे सल्लो पयस वेतात मनीस कितें कोत्ता पयस वेतात शिलागी बरें तर मेळटा खावपाक जेवपाक हे मारया रे बरें चल पार्टी करया रे रॉक ऑन कम ऑन रॉक ऑन हे कोण मागीर सगळें रातभर तेन्ना सगळे येतात चे घरान दूख आयलें चे घरान प्रश्न आयले तुजें कितें नाका जालें कोणें घातलें सगळें कितें सगळें मागीर जातात पेद्रून जेजू कितें म्हणलें पेद्रून जेजूक धरून व्हेलो तेन्ना पेद्रून ते चेडवांनी चाललें तुवें घालेल काय न्हय रे कितें म्हणलें पेद्रुनी हांव वळखोच ना अरे 3 वर्सां जेजू बरें भोंवलो मिलाग्र पयलें सगळें पयलें आमच्या आख्खे जिवितान भाव एका कुसव्यान जल्मले एका ताटान जेवले आनी भाव म्हणटा बाबाक वळखोन ना भुरगीं म्हणटात आवय बापायक वळखोच ना कित्याक आवय बापाय लागीं आतां कांय ना बाबा कडेन आतां तुका दिवपाक कांय सोयऱ्यां कडेन तुका दिवपाक आतां कांय ना म्हणून जेजू हांव ताका वळखोच ना अशें म्हणून येतालें तूं कोडकार बेस्म्यार म्हणून येतालें जेजून म्हणलें ना पूण ताका कितें केलो कितें केलो हात लायलो
देवान हात लायलो, मनशांनी सोडलेलो, मनशांनी एकसुरो केल्लो, वखद कांयच नासले, दीस घडये मेळटालो आपल्या मरणाचे. कितें हातलें काय, खंयचे ते सुणे हायत काय, वो ते वाघ हायत काय म्हाका, वो हे कोले पिसूट दीत काय म्हाका. पूण जेजून ताका देवाच्या पुतान ताका हात लायलो आनी मागीर आनी म्हणलें, आनी कितें म्हणलें बरें कोण आयकात. होय म्हाका जाय नितळ जा. म्हाका जाय, बापाक जाय म्हणो ना, पवित्र आत्म्याक जाय अशें म्हणो ना, म्हाका जाय. हांव तो देवाचो पूत, हांव तो देव, म्हाका जाय. तूं कितें जा, नितळ जा. आनी त्याच वेळार कितें घडटा. आनी त्याच वेळार तो कोडांतलो नितळ जालो. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. जेजू देव म्हूण, जेजून केल्ल्यो सगळ्यो मिलाग्र्यो जेजूचें जिवीत दाखयता. जेजू कोण म्हूण, देव म्हूण. मागीर मुखार या पावणेनो. ओ देव, हे देवाक आपोस्तांनी अणभवलो. जेजूचे 12 आपोस आनी मागीर 6. जेजून कितले आपोस विसून काडले, 12. कितले आपोस. आनीक उरलोले दुसरे 6. हेणे जेजू देवाचो पूत म्हूण ताणें सगळें जेजूचें जिवीत अणभवलें. बाबडो, हांगासर विचारी कितले जाणां म्हाका वळखतालीं, कोण ना. आनी हांव तुमकां कोण वळखतालो, हांव तुमकां वळखनासलो आनी तुमी. पूण आतां आमच्यांनी आमी एकामेकाक उलयता पळयता, आतां एकामेकाक वळखता. पयलीं हांव तुमकां वळखनासलो आनी तुमी. इट्स अ फॅक्ट. जेजू देवाचो पूत म्हूण आपोस पयले नोको आसले. जेजू तांचे बरोबर येता, मिलाग्र कोत्ता, तांचे कडेन उलयता, तांकां शिकयता, तेन्ना आपोस जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखलो. हालेलुया, 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 हालेलुया. आनी भावार्थान ते सोत मानून घेतात जेजू कोण म्हूण, देवाचो पूत म्हूण. ते पयले आमी पळोवया, ते म्हळ्यार जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1. जुवांचें शुभवर्तमान, पयलो हाबिसूर, वळी 1. जेजू देवाचो पूत. जेजू अरुंबागतान आसलो. John chapter 1 verse 1 onward. पहिला मेवला. Yes. औरंबाग सगळे रोशनी आधी शब्द असलो. शब्द म्हणजे वर्ड. Logos and Jet Sartos. The word became flesh. शब्द मागीर कितें जालें, शब्द असलो. मागीर शब्द देवा सोवे आसलो. शब्द हो जेजू देवा बाबा सोवे आसलो. केन्ना तान औरंबाग तान, केन्ना ते आमी नको खंयच्या वर्साक ते करून म्हळ्यार तेका येना. इन द बिगिनींग. मागीर आनी शब्द देव आसलो. आनी शब्द कितें आसलो, देव आसलो, तो जेजू क्रिस्त. मागीर हो शब्द कितें जालें, औरंबाग तो देवा सोवे आसलो. औरंबाग तो देवा सोवे आसलो. ओके. मागीर ताचे वरवीं सर्व वस्तू रचल्यात. जेजू वरवीं सगळ्यो वस्तू रचल्यात. मागीर आनी रचलेल्या वस्तू मदें ताचे विणे रचूंक आयिल्लें कांयच ना. मागीर ताचे सोवें जिवीत आसलें आनी तें जिवीत जावन आसलें मनशाचो
उजवाड. Okay. We'll go to verse 9. No? खरो उजवाड म्हळ्यार उजवाड म्हणल्यार सोब. सोबदान जेजू जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाडला करता ती काळोखान केन्नाच आनी हो सोबद मनीस जाता आनी मनशा मदीं जियेता 14 14. सोब्द मनीस हांव दिश्टी पडलो आनी अशें ताणें आमचे मदें ठिकाण केलें. उरुंबाक सोबत आसलो सोबद मनीस जालो आनी मनशा मदीं ठिकाण केलें कोण तो जेजू क्रिस्त हालेलुया हालेलुया. हालेलुया 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 आनी जेजून आपल्या शिसांक सांगलें आपोसलांक सांगलें जायत जाणां देवा उतर माल पडटा म्हूण जाणा तुमी माल पडटा म्हूण जाणात जायत जाणां बायबल वाचनात आनी कित्याक वाचनात रे हे वाचपाचें तें बरें न्हू बायबल वाचनाका बरें न्हू आनी कित्याक रे ना बायबल वाचल्यान सोरो सुटचो पडटा बायबल वाचल्यान पातोक सुटचें पडटा बायबल वाचल्यान येती नाका जाल्यार खोटेपण करपाक जायना ताका लागून बायबल वाचना आसून रावल्यार उदीक बरें. अदीक बरें जाय जाणां मिसाक बी येतात आनी मागीर तांकां मातशें देवा उतर पडलें न्हू खंयच्यान लागलें मागीर ते मिस बी कितें करतात जाय जाणां रेतीराक येतात जाय जाणां येतात आनी देवा उतर मातशें तो खर पडलें न्हू मागीर रेतीर बी पुरो पुरो मागीर केन्ना पळोवया कित्याक जाता दुखता देवा उतर आमकां दुखता आनी लागता देखून जाय जाण गेलीं येयलीं म्हाका तितून व्हडलें कांय ना मुगे काम हांवें करूं जाय होय वो ना आमचें काम आमी वोंपी बी वोपपाचें आमचें तें खंयच जमनी पडटा तें कोणाचें कोण जाणा खोडपीर पडूं येता कांट्यांनी पडूं येता ओके वाटेर पडूं येता ओ बरे जमनीर पडूं येता पण आमी वोंपी आमी शेतकार शेत कितें करपाचें शेतान नांगरपाचें आनी उडोवपाचें बी पूण जाय जाणां जेजूचें उतर माल पडलें कितें जालें देवाचें उतर जेजू शिकयलां तें कितें जालें माल पडलें बरें लागोना जालें सजमना जालें देखून कोण कोण कुशीन सोल्ले आनी गेले कुशीन सोल्ले आनीक गेले हेज्यान कोण आयकतलो रे हेज्यान कोण आयकतलो अशें म्हणलें कुशीन सोल्ले आनीक गेले आनी त्यान केन्ना तेजे बरोबर भोंवना जाले कोणा बरोबर जेजू बरोबर जेजू तांकां सर्गीच्यो खबरो सांगतालो आनी तांकां सर्गीच्यो खबरो नाका तांकां हिंगा पोटाच्यो खबरो जाय पिवपाच्यो जेवपाच्यो मस्तीपण करपाच्यो खंयच्यो वस्तू संवसाराच्यो कुडीच्यो वस्तू जाय तांकां सर्गीच्यो वस्तू बऱ्यो लागनात बऱ्यो ह्यो बऱ्यो लागतात संवसाराच्यो खोटेपणांतल्यो वस्तू हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. आनी देखून जाय ते जाणां जेजूच्या सिसा मदले कूड सरून गेले आनी अशे वेळार जॉन चॅप्टर 6 वर्स 66 जॉन चॅप्टर 6 वर्स 66 जेजू देवाची खबरो सांगता ती तांकां माल पडल्यो तांकां सजमना जाल्यो तांकां मातशें आवगड लागलें ते जेजूची वाट तांकां बरी लागोंक ना जॉन चॅप्टर 6 वर्स 66 पेज नंबर 1934 1934 पेज नंबर जॉन चॅप्टर 6 वर्स 66 कोण वाचता बायबल कोणा लागीं आसा ते उक्ते करात म्हजें मास ह्या उपरांत मायक घे मातशें मायक घे ह्या उपरांत ताच्या शिसांनी
जायती जायती जाणां जाणां कोण सोडून गेली पाड पट्टूचे चड खबरेची म्हणल्यान कितें जालें गेली गेली आपल्या वाटेन खंयची वाट ती संवसाराची देंवचाची मोजेची वाट ती वाटेनी गेली तुज्यान वाट आमकां ती आमी काळोखान मरो नाल्यार हेम कोणान वचूं नाल्यार आमचें कितें जाता तें जावं आमकां तुजी वाट नाका नाका कोण सोडून गेली मागीर आनी ताच्या सांगाताक आनीक भोंवना जाली हा जेजू बरोबर आनी पोतून जेजू बरोबर भोंवना जाल्यार कोणा बरोबर भोंवता आसतली ती देंवचार देंवचार आनी संवसारा बरोबर जेजू बरोबर भोंवना हांव जाल्यार कोणा बरोबर देंवचार आनी संवसारा बरोबर मागीर जेजून 12 जाणांक म्हणलें हा जेजून हे 12 आपोस्तांक म्हणलें ते कडेन 12 जाण उरलेले आसतले आनी तेतून भितर कोण वयता उठता कोत्ता आसतले खंय वचपाचें पोतून हेजी खबर काडपा न्हू आमी चल्ले लंडन आमी चल्ले UK पण आमी वयता हिंगा रावन कांय फायदो ना हेजी खबर आयकून कांय पोट ना बसचें ना अशें म्हण कोणी सिसा मरले कोण कोण उठोवंक लागले आसतले खंय वचपाकू तांचे बरोबर मागीर तुमी वचूंक सोदतात बी बी चिंतून तांकां विचारलें तुमी वचूंक सोदता हांव जाणा थोडे उठल्यात कितें करपाकू वचपाक आनी चिंतून तांकां विचारलें तुमी वचूंक सोदतात आनी मागीर पयलो पाप साहेब कोण तो पेद्रू पयलो पाप साहेब कोण पेद्रू वडील पवित्र सभेचो ह्या 12 आपोस्तांचो वडील कोण पेद्रू आख्खे पवित्र सभेचो वडील कोण पेद्रू पयलो पाप साहेब आतां आसा तो पाप साहेब आनी सगळ्यांच्या नांवान हो उबो रावलो आनी कितें म्हणलें सायबा कोणाशी म्हूण वेतोली आमी अरे साहेबा आमी कोणाशी म्हूण वेतेले आमी कोणाशी म्हूण वेतेले मागीर तुजें उतर तुजी उतरां सासणीक जिविताची सायबा कोणाशी म्हूण आमी वेतेले तुजी उतरां सासणीक जिविताची मागीर कंटिन्यू आमी बावाट दोत्तेले आनी तुमी तूं देवान संस्कारलो म्हूण आमकां खात्री जाल्या सायबा आमी कोणाशी म्हूण वेतेले तूं जिव्या देवाचो पूत तूं जिव्या देवाचो पूत म्हणून आमी खूंय वचूं हालेलुया 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 पवित्र सभा सोत मानता ओ जेजू जिव्या देवाचो पूत म्हूण पावण जायते क्रिस्तांवाचे दुस्मान ते बी सोत मानतात जेजू जिव्या देवाचो पूत म्हूण एकटो तेतून नापोलियन दे नापोलियन कितें म्हणटा जाणा हांव जाणा म्हणटो जेजू I know, but Christ is no more than man. जेजू म्हणटा फक्त मनीस न्हय पूण जेजू कोण देव तो कितें म्हणटा हांव जेन्ना पळ हाल्लो तेन्ना सगळे म्हजे सैनीक कितें जालें पळोवन गेले ताका मारताले मारात हाता जाले हायात बरो कोण हायात आमी गेले मनीस सगळे गेले पूण नापोलियन अशें म्हणटा जेजू क्रिस्ता सवे अशें न्हय जेजू क्रिस्त मेलो पुनरुज्जीवन जालो पूण ताचे सैनीक कितें जातात आजून देंवतात चडटात चडत आहात नियरली 3 billion Christian in the world कितले सैनीक 3 billion Christian in the world. The highest Christian population in the world is Christianity. जेजू मेलो जेजू जीवन जालो जेजू एक मनीसूच न्हय पूण देव तो देखून
आज लेकून ताचे सुमार 3 बिलियन्स आनी कितले बिलियन्स लोक जेजू क्रिस्ताची सोत मानतात आनी जेजूचो पाटलाव करता तो मनीस जाल्यार तेजो कोण पाटलाव करचो नासलो तो देव देखून आज देखून ताजो 3 बिलियन्स लोक पाटलाव करता हालेलुया 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 जेजू देव कित्याक जेजूचे सैम आनी बापाचे सैम एक सजमल्यान जेजू देव कित्याक कळ्ळें जेजूचे सैम आनी बापाचे सैम एक ते देवीक सैम म्हणटा बाबा न्हू जेजू देव म्हूण देव बापूच सांगता वो आपणाचो पूत म्हूण कोण सांगता देव बाप सांगता मॅथ्यू चॅप्टर 3 वर्स 17 मातेवाचे शुभवर्तमान 13वा आवयसूर वळी सुत्रा मॅथ्यू चॅप्टर 3 वर्स 17 कितें जाता असले वेळार सोर उक्तो जाता कमॉन मॅथ्यू चॅप्टर 3 वर्स 17 आनी अकस्मात सर्गांतान एक ताळो आयकूंक आयलो हुंयतान ताळो आयकूंक आयलो सोर उक्तो जालो आनी सर्गांतान कितें आयकूंक आयलो ताळो आयकूंक आयलो कितें ताळो तो असो ताळो गाजलो कितें तो हो म्हजो पूत सगळीं हो म्हजो पूत सगळे आपूर बायचो ताचेर आसा म्हजें दादूसपण जेजू देवाचो पूत म्हूण जेजूय सांगता आनी सर्गीचो बाप सांगता हो कोणाचो पूत म्हूण म्हजो हालेलुया 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 हे देव जाले आतां आमी ल्हानसो नियाळ करुया शॉर्ट तो म्हणल्यार जेजू मनीस जेजू कितें मनीस जेजूचे देवीक सैम देवाचे सैम कोणाक खंयच्यान आयले देवाक कडल्यान ओके देवाचे जेजू मनीस हे मनशाचे सैम कोणा वरवीं आयलें कोणें दिलें मनशाचें सैम देवाच्या पुताक मनशाचें सैम कोणें दिलें एके वस्तुरीन कोण ती वस्तुरी आं कोण कोण ती जेजूची आवय कोण आंकवार मारिया हे मनशाचें सैम आंकवार मारे कडल्यान कोणाक मेळ्ळें जेजूक मेळ्ळें आंकवार मारिता कडल्यान हे मनशाचें सैम मेळ्ळें आनी एक पोस्को बापूय कोण ताचो कोण सांग जुजे खंयच्या गांवांत तो ल्हानपणी वाडलो खंयच्या गांवांत वाडलो आं खंय नाजारेत गांवांत तेका लागून तेका नाजारेतकार म्हणटाले बापायचो धंदो कसलो ठो करून करता आसलो बापाय बरोबर काम करता आसलो पण जेजू मनीस एक आंकवार चलयेक जल्मलो तिचें नांव कितें ताचो बापूय कोण जुजे खंय जल्मलो नाजारेत जल्मोंक ना बेथलेहेमांत जल्मलो आयज बेथलेहेम म्हणटा पॅलेस्टायना पडटा आनी नाजारेत म्हणटा तें इस्रायलाक पडटा आयकलें म्हणटरी ताच्या बापायचो धंदो कसलो चोव्याचो एक मनशा मदें एक सादें जीव जियेलो देवाक आमच्यान खुरसार मारूंक जाता ना देवाक खुरसार मारूंक जाता देव म्हणल्यार कितें आत्मो जेजू खुरसार मारलो
मनीस समजले न्हू जेजू देव आनीक मनीस जेजू ह्या सगळ्या हाचेर जोईत व्हरता मनशा मध्ये जल्मता आनी मनशाच्या कोश्टांनी जेजू कितें करता वांटो घेता आनी जोईत व्हरता हालेलुया 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 आनी जेजू मनशांक धाडटा जेजू देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचें उतर परगट केलें आयज हो जेजू मनशां मदें धाडटा कितें करूंक देवाचें उतर परगट करूंक हालीं आमी दर्याचेर गेले सांगलें दर्या मातशें स्टॉप जातलो ना जेजूचे मिलाग्र दाखयता जेजू देव म्हूण जेजूचे कोश दाखयता जेजू मनीस म्हूण हालेलुया 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 थोडस वेळ हे पवित्र संस्काराची आमची नदर मारूया हे पवित्र संस्काराची नदर मारूया आनी जेजू देवाचो पूत जेजू देव बाबडीनो जेजू देवाचो पूत ह्या उंड्याच्या रुपान आमचे मदें आसा दोरिसाक हे देवाच्या उतरांतल्यान आमी ताका शिवता जिविताच्या घडामोडींनी आमी ताका अनुभवता आयज एक ल्हानशी आमी टेस्टमनी एक भयण कितें भाशेन जेजूक आर्गां दिवंक वाखाणूंक हे वेळार ही एक ल्हानशी आपली गोवायकी दिता आपणे हांगासर ह्या मागण्यांत येवन कितें अनुभवलें तें अनुभवता हे भयणी खातीर एक ताळ्यांचें भेट दिवन आमी देवाक आर्गां दिवया दिसा खातीर तुवें म्हाका हो दीस दिलो देखून आनी हे मागण्याक तुवें म्हाका हाजीर केलें देखून मोगाळ जेजू हे फादरा उदेशी म्हाका हिंगा जायतें मेळ्ळां देवान म्हाका हात लायला आनी हांव जायतें मागण्यांनी कशें आशेता म्हाका देव अशें करून जायतें कळयता अशें आनी म्हजे लागीं एक मिलार कशी घडले आसा की म्हजें काळी जायतें फडफडयतालें हांव हिंग मागणें येवपाक सोदता आसतना एक दीस हांव घरांतल्यान भायर सरता तेन्ना म्हगे जायतें फडफडयत हांव कपेलाशी येयल्लें आनी तरी देखून म्हजें जायतें फडफडयता आनी हांव मागण्या बसलें तरी देखून म्हगे थंड जायना जालें काळीज फादरान जेन्ना म्हणलें एक वारें देखून जेजून हुकूम घालो की थंड जा दर्या देखून घायलो हुकूम तेज परी जेजू तूं म्हज्या काळजा हुकूम घाल आनी म्हाका थंड कर म्हणलें तेच वेळार म्हाका देवान हात लायलो आनी हांव थंड जायत गेलें आनी हांव हे मागण्या भायर सरता तेन्ना हांव थंडायेन खुशालकायेन म्हज्या घरा गेलें अशें करून म्हाका जायत हे फादरा उद्देशी जायतें बरेंपण मेळ्ळां हांव दुसरे कडेन मागण्या वयतालें पूण म्हाका इतलो देवा अनुभव मेळना कितें हिंग मेळ्ळो तो म्हाका दुसरे कडेन मेळना एक देव म्हणल्यार कितें तें आनी हांव दुसऱ्या पासत मागतालें भावा भयण्या पासत हे मागण्याक हाजीर जाल्या पुरो म्हूण ती आयज म्हज्या सांगाताक हे मागण्याक हाजीर आसात ताका लागून देवाक आर्गां दिता दिनवास दिता थँक्यू जिजस हालेलुया 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 पावन भयणो हो जेजू जाकेवाच्या घरान भितर सरलो ताच्या जिवितान भितर सरलो आनी ताचें जिवीत बदललें आमी आयकलां ते भाशेन हे भयणीचे जिवितान ताच्या कुटुंबान जेजू भितर सरलो तिचें जिवीत ताणें आनंदान खुशालकायेन भरलें
मारिया आपली मावशी भयणीक इलिझाबेथीक भेट करून गेली. आणि तिच्या मनाचो साद तिच्या कुसव्यान असल्या बाळकान ऐकलो. विशालकायेन उडी मारली. पवित्र आत्म्यान बोलली, तोच देव तुझ्या आणि माझ्या जिवितान भितर सोदता. ओ देवाचो पूत, तुझ्या आणि माझे जिवीत नो सुरूंक भितर सोदता. Emmanuel, God is with us. मनीस जाल्लो आमच्या कश्टांनी वांटो घेता. सोमिया, तुका अनुभवूंक आमी कितली म्हूण सुभागी. सोमिया, तुका अनुभवूंक कितली म्हूण आमी सुभागी. ओ वेळ तुझी ओळख घेवंक, ओ वेळ तुझी नदर मारूंक कितलो म्हूण हांव सुभागी. सोमिया, काळजान म्हज्या आयला, कोरोसून तूं म्हाका दिला. सगलोच म्हाका तुजोच केला. मोगा तुझ्या म्हाका बोल. सोमिया, काळजान म्हज्या कोरोसून तूं म्हाका दिला. सगलोच म्हाका तुजोच केला. मोगा तुझ्या म्हाका बोल. देखून आर्गा जेसू मोगा, काळजा सदां राव तूं म्हज्या. देखून आर्गा जेसू मोगा, काळजान सदां राव तूं म्हज्या. तूं देव आनीक ह्याच देव सैमान तूं आमकां वांटो दिता. तुवें आमकां तुजे सारकेचेर रचलें. हे वेळार तुका हांव आर्गां दिता. दोन दिसाक ह्या पवित्र जाग्यार म्हाका तुजी वळख मेळटा. देखून दोन दिसाक मिसाची भेटीन तुका शिवंक मेळटा. देखून म्हज्या जिविताच्या घडामोडींनी तूं म्हाका अदीक लागीं आसा. म्हज्या कश्टांनी दुखांनी भावांतल्यान हांव तुका सोदतां. देखून जेजू, तुका हांव आर्गां दिता. काळीज म्हजें सोमिया, उमाळ्यांनी संतोसाच्या किरकोळ रोसनी तुवें घाली. तुझी दीस नाही मोगाची.
देखून आर्गा जेसू मोगा गावचा सोदास रावतो मोशा देखून आर्गा जेसू मोगा गावचा सोदास रावतो मोशा सगळं उचाबूर झालं संसार दुनिया तुका उबारता सगळ्या पिढी उंतांक तुका उबारता दुनिया आमच्या काळजाक मना शांती समाधान ते गोराबे हे दुःख आणि कोस भोगतल्या तुका उबारता दुनिया तुझी काकू त्यांनी आख्या संसाराची होतो हालेलुया 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 सगळे पिढी वंतांगे वेळा दुनियाक उबारता सगळे दोतोरांक नर्सिंग उबारता दर एक कुटुंब तुका उबारता जणे आपल्या खातीर माग म्हूण सांगला जांकां आमच्या मागण्याची गरज आसा त्या बाबण्याक उबारता शालोम कृपा ह्या माध्यमांतल्यान आमच्या संगताक मागणें कोत्तल्यां खातीर तुका आर्गां दिता दर एका राष्ट्राचेर आख्खे भविश्य सभेचेर पाप साहेबाचेर कार्डिनलचेर जे सिनर जावचे आसा जाल्ल्यान जायते बरेपण संवसाराक देखून आर्गा जेसू मोगा काळजा सदा रावतो मोशा 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 ओ देवाचो पूत मनीस जालो आनी मनशा मदें जियेलो ह्या उंड्याच्या रुपान तो आमचे मदें आसा आमचें सगळें ताका उबारुया आनी म्हणुया आमच्या बापा
तुझे राय सामकें येवं तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत आसा आमचो दिसपट्टो रास आमकां दी आनी आमी आमची सुगोल्यां भुगशिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आनी वेळार आमकां आशिर्वाद आनी आख्ख्या मनशा कुळाचेर आशिर्वाद हे दोनयाचो मागुया